जीवनात तुझ्या सुमिया उर्बीन आम्ही आया भक्ती मोकार तुका आम्ही हसिता काळजान मनात इसा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटयता गीता आम्ही बुडासून तुझा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती उडा उल्हासा जीवनात तुझ्या सर्गीच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सुवे आसू जीवन जेजू ते जमगाच्या भावन आणि भयणीनो ह्या सकाळच्या वेळा ताच्याच जेवणाच्या मेजा भोवती आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आयचो दीस ताच्या हाती आमी समर्पण दिवया. सगळे आमचे जिवीत त्याच जिवंत जेजूच्या प्रकाश बरीत महिमे बरीत कृपे बरीत वाटेन सोलोवंक ताचो आदार आमी आयच्या दिसा मागून घेवया. खलतेपणी आमची पातकां वळखून घेवन ह्या घडये आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून मनांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोन बगे वसना संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळट कर सुमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सुमिया काकुळट कर सुमिया काकुळट कर महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका करता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक
तुझे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्गींच्या मोगाळ बापा हे पास्क परबेद आमचे असक्कायक तुवें आमकां गटायेचें वखाद दिलाय आनी आत्मीक बंदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरयत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी अदीक भर आनी जो संतोष संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोचो सर्गार संपूर्णयेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रुणू जुदेवा लागीं म्हळें, तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावीन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेली बरी जालीं आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो तर आमी कितें करी जाय? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचें बोक्साने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचें नवे पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें, कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसांनी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सरस्वर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रुणू तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततीतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत तांचे उतार मांडून घेतलेल्या पयत साण दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. देवाचें उतार हें. देवाचे उडोवकार. पृथ्वी सगळी सरेस्वराचे विश्वाची जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सरेस्वराचे विश्वाची जतनेन भरल्या. सरेस्वराचें उतार खरेंच बरें. सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची न्याय नितीचो सरेस्व मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सरेस्वराची विश्वासी जतनेन भरल्या. सरेस्वर जाल्यार आपली बाया भक्त असलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरो असलेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. पृथ्वी सगळी सरेस्वराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. आमी सरेस्वराची वाट पळोवनूच आसाव. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सरेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. पृथ्वी सगळी सरेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सरेस्परा जय.
दीस वो आयसो सरेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बघया सरेस्पराक जय जय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सांजोवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसूया. तवळ मोरी फोंडा भायर राबून रडताली. रडत तिणें बागवान फोंडा भितर तिळण पळयतना धोवे न्हेसलेले दोग देवदूतो जेजूची कूड दवरले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सुमयाक तांणी काडून व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेणा. इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण देखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय गोवन म्हणाली, रब्बोनी. देवांचे भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धरून राव नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचूंक ना, पूण तूं तुज्या बाबा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदलाचे मरयेन वचून आपणे सोमयाक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांत हे मुगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमच्या जिवितांत अशें एक घडलां जावंकी पुरो. कोणाची शिकणां आयकून वा कोणेंगी सांगलेलें आयकून तांच्या विशयांत जडती केल्ली आसूंक पुरो वा तांच्या विशयांत आनी 4 जाणांक सांगून तांचें नांव पाड करूंक प्रयत्न केल्ले आसूंक पुरो. पूण अशें घडलां म्हणून हें सूख म्हणून कळ्ळें उपरांत आमकां सुरसुरे बगले आसूंक पुरो. आनी भोवशा असलें जायतें राजकीय स्तरार घडता. कोणेकलो मुखेली आपणाक कोण जायनात तसल्या विशयांत द्वेशाचीं भाशणां दिता. कोण एकलो मनीस जावंक पुरो, एकलो खंयचो एक समुदाय जावंक पुरो, तांचो द्वेश, वैयक्तीक द्वेश दुसऱ्या सगळ्या लोकांचो द्वेश म्हणून तो पिंजरायता. आनी अशें तांचो द्वेश सगळ्या राष्ट्राचो वा देशाचो द्वेश जाता. आनी एक समुदाय आनी एका समुदायाचेर द्वेशान भरता आनी कितें करूंक किमकार सरता. आनी हें आमी पळोवन जाणाव आज तावन न्हय, हाच्या आदीं केदळा इतिहासांत जायतें अशेंच घडलां. कोण एकलो मनीस ताका कोण जायनात तसल्यांक सगळ्या देशाचो दुस्मान म्हणून पिंतरावन सगळ्या लोकांनी ताचे विरोध तिंचे बरें करता आनी ताचे विरोध कितें जाय तें करूंक तो शकता. आनी भोवशा हेंच जेजू विशयांत घडलें. राजकीय मुखेली शास्त्री फरिजीव सांगाता मेळोवन जेजू विरोध घुटमळ करतात आनी लोकांक ताचो द्वेश करूंक आनी लोकांक जेजू विरोध साक्ष दिवंक ते सळवयतात. पूण जेजू केदळा मरण पावलो, केदळा कुर्सार मारलो, ताचे उपरांत लोकांक तांच्या दोळ्यांक मांडलीं कवळां नितलोवन वेतात. आनी पेद्रो पेंतेकोस्ताच्या दिसा तांकां बोट जगून सांगता, अशें घडलें तुमचे वरवीं. तुमी कोणाकोणाचें उतर आयकून ताचो द्वेश केलो, मात्र न्ही ताका तुमी जिवेशी मारलो. आनी हें आयकतना लोकांक बेजार भोगता, सुरसुरे भोगतात. कितें आमी केलें म्हणून तांकां पश्चाताप भोगता. कित्याक जें कितें केल्लें
ताणें समाज जाणवेन कळीत आसून केल्लें न्हय. दुसऱ्यांचें आयकून दुसऱ्यांनी कितें सांगलां तें व्हरोन पळयनासतना ताणें द्वेश केल्लो आनी जडती केल्ली आनी निमाणें जेजूच्या मरणांत ती वांटेली जाल्ली. आनी आतां तांकां बगोवंक लागता आमी चूक केल्या. आतां ते विचारतात बाबानो आमी कितें करी जाय तुमी सांगा. आनी तोबळ पेद्रू तांकां फरिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी सांगलें बरें कितेंय सांगना. म्हणजे तुमी चूक केल्या पाप केला देखून तुमी आतां बली भेटया. पापाची बली वा आनी कितें बली सॅक्रिफीस न्हय. तो तांकां म्हणटा आतां तुमी चूक केल्या म्हूण तुमकां भोगता जाल्यार पश्चातापावा आनी जिणी बदला पवित्र स्नान घेया. आनी एक उतर तूं सांगता मुखार वचून तूं सांगता हे नश्ट संततींत तुमकांच तुमी बचाव करा. म्हणजे असले संदर्भ जेजू कितें घडलें तेंच मुखार घडोवंक पुरो देखून तुमी जागृत रावा. एक फावटीन जें कितें घडलां दुसऱ्यांची उतरां आयकून तुमी कितें करूं मुखार सरल्यात हे परतून तुमच्या जिवितांत घडचें न्हय. देखून असली नश्टी संतत आसा ताच्या विरोध तुमी जागृत जावंक जाय. परतून दुसऱ्यांचें उतर आयकून दुसऱ्यांक द्वेश करून तांकां नाश करचे तसली सखत आमच्या मदें आसूंक पुरो. तसल्या नासाचे सक्ते विरोध तुमी रावंक जाय. जागृत रावंक जाय. सत्राय करा. मोगाच्या भावांनी भयणी ही शिकवण हो संदेश सर्व काळाक लगती चल्लोच. पेद्रोन त्या दिसा जें कितें लोकांक सांगलें तेंच आतांय आमच्याय काळाक भोव गरजेची शिकवण. कित्याक आमी पळयता एक ना एक मनशाचे विरोध एक ना एक समुदायाचे विरोध द्वेश चड आनी चड पासारचें जायतीं गणितां आमच्या मुखार आसात. मात्र न्ही जायतो लोक भाशणां दिता मात्र न्ही माध्यमा मुखांतर परत परत द्वेशाचीं मोडां चड आनी चड वाडयते आसा. आनी आमी हाका चड आनी चड पात येवचें आसा. जें कितें पळयता तें सत कोणना म्हणून आमी पात येता. जें कितें हेर सांगतात तें सत कोणना म्हणून आमी पात येता आनी आमी तांतू मेतेर जाता. हांगासर एक संदेश एक बुलो आसा. जें कितें पळयतात जें कितें तुमी आयकतात व्हरोन पळया. सत गी फोट गी म्हणून व्हरोन पळया. नाजाल्यार परत परत आमी जडती करतले परत आनी कोणाक जिवेशी मारूंक एक अप्रत्यक्ष जावन कारण जातलें. असल्या संगतीक नाचाची संगतीक पडनासतना जागृत रावंक सोम्याचो आदार आमी मागया. जीवन मुझे जी मौका दे तुए वो पुंदिता सर्वस्व मुझे याऊन्या वायना सोवे गीतू सोम्या काळीस मुझे काते बोळे दे दुःख कांतैताचे सारखे तुझे मोगा तुझ्या तू देव घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वस्व मुझेर याऊन्या वायना सोवे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या सभेच्या तवाक सुबेज मानूंक घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कणवळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी
आमी बेबाडी ना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी सोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमची सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातूय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण आदी करून हे उत्तम दिसा तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो दुलोप निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान वंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय वंसर्गी तुका जय जय बापा क्रोस्तम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरण सुसंगच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी वळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना कांच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कांच नव्या आनी सासणी खराची ही रगत फातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें बारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बाबडतो सोगट परगटोया जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पूर्ण जीवन आमी परगडता तुझ्या येल्या आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो म्हणटो आनी ही सर्वणीची कांच तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समजतांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोवस धरून मेल्यात ती आमच्या भाव भयणीची खाकुळट कर तांकां जेसगती मेल्या समेस्तांक तुजे परजळेत मुखार मळपळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांज सुजे तिचो पती भगवंत दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या वक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय
पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सुमयांशी केल्ल्या मागण्यात आम्ही सांगत म्हणून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे मरवशान अतिरिक्तलाक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक जोरती पुर्विल्ली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका सुम्याची शांती वांटून घेवया. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची आमची काकूत कर. काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी, सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जोडाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुम्यातून तुजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मुझे तै राव जेजू मुझे तै, तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे तै राव जेजू मुझे तै, तू संगी आसतना नाका म्हाका काय.
प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, पवित्र स्नानांत एक अमोलीक देणे तुवें आमकां फावो केलें. तुजें स्वर्गी आमकां करून तुजो माया मोग आमकां चाकोवंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां सरकार तुजें सूख बगोवंक तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. ओ सोन्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडता. हालेलुया, हालेलुया. देवाची बुडुका. हालेलुया, हालेलुया. Pantia para vutulu Madlin muri salumina Gilyo bermukino Alleluia. Suryo Vudincha Vela Yek Buka Vomula Sumsar Bunyadi Tamhanda Alleluia. Mukhar puta sobe Ampar muria shirwadi amka. भगवंत पुस्तकाची कृपा निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.